मनोज बाब यतीश बाब जो पॉयंट करता तो म्हळ्यार बाकीचे कायदे आसात जातूंत भितर सर्टन प्रोटेक्शन्स आसात आनी डेफिनिशन्सूय आसात. तुम्ही ह्या कायद्याक कित्याक विरोध करतात? हो कायदो फक्त पॅडी फिल्ड्सा खातीर आसा. तुम्ही हो कायदो एक्सेप्ट करात, कारण बाकीचे तुम्ही जे गजाली रेज करतात ताचे खातीर बाकीचे कायदे आहा म्हणटा तो. आता तेच यतीश बाबान ते सारखे सांगले की दोन कायदे आसा, लँड रेव्हेन्यू कोड आसा आणि एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा. आता लँड रेव्हेन्यू कोड जेन्ना आमी 33 म्हणटा, 33 तूं जर परमिशन नासतना कन्वर्ट केले जाल्यार तुवें एक्शन घेवपाक जाय, तेचेर रिक्लेम जावपाक जाय लँड. पूण आयज जर पळयत 33च्या अंडर कितलेशेच केसीस आसा. आमीच कितले घातला. कोलवाची स्क्रॅप यार्ड धर, शेत जमीन आसा, कमांड एरियान आसा, तिचेर अजून मेरेन कितें एक्शन जाला आसा ते कायदे फॉलो जायना. सेकंड, जेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोड 29 जेन्ना आमी म्हणटा यूज ऑफ लँड, यूजीस टू वीज होल्डर ऑफ लँड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर मे पुट हिज लँड. मागीर 30 आसा परमिशन दिवपाचें, मागीर 31 आसा रेस्ट्रिक्शन ऑफ लँड, 32 आसा कलेक्टराक रायट आसा, मामलेदाराक कलेक्टराक रायट आसा ते कन्वर्ट करपाक. सो हे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कायदो आसा आनी हो जो नवीन कायदो आसा तितूनूय एक जर आमी पेज नंबर 3 पळयत जाल्यार तेचेर आसा नो पर्सन हू ओन्स ऑर ऑक्युपायज ऑर इन पोजेशन ऑफ एनी एग्रीकल्चर लँड शॅल यूज or allow it to be used for any purpose other than agriculture. ओके, हे ऑलरेडी ह्या दोनूय लॉन कवर जाल्ले आहा, एग्रीकल्चर टेनन्सी. पूण हितून नेक्स्ट आसा कॉमा, एक्सेप्ट बाय फॉलोईंग ड्यू प्रोसिजर्स लेड डावन अंडर एनी लॉ इन फोर्स. म्हटल्यार एनी लॉ म्हटल्यार फाल्यां TCBचो कायदो आसा, 16B असले कायदे जाले, लँड कन्वर्जनाचे जे कायदे जातले, फाल्यां तो कायदो तूं फॉलो करून हे कन्वर्ट करपाक शकता. हे आसा कित्याक हांगा एक्सेप्शन आहा. देर इज नो कंपल्शन की बाबा तुवें घेतली जाल्यार ती हेच करपाक जाय. आनी सेकंडली मेन आमचो हे आसा ऑब्जेक्ट की कोण घेवपाक शकता, कितली घेवपाक शकता. लायक केरला तितून लँड सिलींग एक्ट आसा, तूं हरियाणान वच लँड सिलींग एक्ट आसा, तूं तमिळनाडून वच लँड सिलींग आसा, महाराष्ट्रान वच लँड सिलींग आसा. हांगा एक कोणूय जर एग्रीकल्चरिस्ट आसा, एग्रीकल्चरिस्ट कोण? फाल्यां महेंद्र सिंग धोनी इज एग्रीकल्चरिस्ट, अमिताभ बच्चन इज एग्रीकल्चरिस्ट. फाल्यां ते येतले कितलीय जमीन घेतले आनी एक्सेप्ट म्हणून जे हें आसा पळय त्याच्या अंडर ते कन्वर्ट करतले. म्हणजे ह्या कायद्याचो फायदो कितें? ओके, तो कायदो स्ट्रिक्ट नाच. ओके बाई, डू यू एग्री? कारण यतीशाली एक हें आसा की आर्ग्युमेंट आसा की बाकीचे कायदे आसात जे तुम्ही जे पॉयंट्स रेज केल्यात ते प्रोटेक्ट करपा खातीर. मग ह्या कायद्याक कित्याक विरोध करतात? होय एक्सेप्ट करात, हो फक्त पॅडी फिल्ड्सा खातीर आहा. तुम्ही गोंयच्या जमनी कडेन हांवें सुरवातीक सांगलां आमकां एक हॉलिस्टीक अप्रोच करपाक जाय. आनी गोवा ही इतके सुंदर आमचें ग्रीन एमरॉल्ड अशे प्रकारचें आमचें राज्य आसा तें राखपाक जाय आमी म्हणटात. ही जर सगळी कडेन बांदकामां जावंक लागली, फाल्यां ग्रीन एरिया जर काबार जाली तर कितें जातलें गोंयचें? हो प्रश्न तुमकां विचारता. ज्या मुद्द्याचेर तुमी ट्युरिजम लोकांक आपयताले हांगा टुरिस्टांक, त्या वेवसायाचें कितें घडटलें फाल्यां? गोंय जर गोंय ना उरलें, फाल्यांचें रुपांतर मुंबय सारक्या शहरान जालें, त्या दिशेन आमी वाटचाल चालू केल्या, तर गोवा म्हण आमी उरतलें कितें गोंयकारांक आमकां? ह्या खातीर आमच्या लॉ कमिशन तुमी आयकलां आसतलें. ह्या लॉ कमिशनचो 2009 सालान हें स्थापन जालें. आनी त्या वेळार आमी पयली गोश्ट सांगली सरकाराक की जो कूळ कायद्यान कुळांका मालक केल्यात आनी जे केसीस सगळ्या मामलेदारां कडेन पेंडींग उरतात ते एक ठरावीक मुद्तीन काबार जावच्यो त्यो सगळ्यो केसीस. कूळ कोण आनी कूळ न्हय कोण हें एकदां सोक्षमोक्ष लागचो म्हणून रेव्हेन्यू कोर्टची स्थापना करा आनी ठरावीक मुदतीन तो प्रश्न तुमी बाजूक करा. एकदां कूळ म्हण ठरल्या उपरांत त्या जमनीक प्रोटेक्शन मेळ्ळें, ती कन्वर्ट करपाक फक्त कायद्यांतले कितें एक्सेप्शन आहा ते सोडले जाल्यार करूंक तुमकां कोणाक मेळचें ना. ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाची सूचना कोणूच करिना कोणाक आनी फुडें सरनात. फुडें 2012 सालान आमी अशें एक बील दिलें, सरकाराक प्रपोजल आमी केलें की लेट अस प्रिजर्व गोंयच्यो जमनी, शेत जमनी आनी वॉटर बॉडीज, पाणथळ जागे जे आसात हे आमी गोंयकारां खातीर राखून दवरया. कशा मार्गान दवरया? तर त्यासाठी कायद्याचें प्रारूप दाखल केलें, सरकाराक दिलें, करून दिलें. आनी ते करता आसतना अशी विनंती केली की फक्त शेतकाराची शेत जमीन राखून दवरा म्हणजे करा कितें? कायदो करा आनी उगी रावा तेजें ना. स्टँडर्ड ऑफ कल्टिवेशन कसो आसचो, एखाद्या जमनीन 1 एकर जमनीन उत्पन्न कितलें काडचें हें निश्चित आमी करुया. आमी भितरले व्हाळ आसतात, भितरल्यो झरी आसतात, भितरल्यो बांयो आसतात, त्या उदका संदर्भांतले अधिकार एकमेकाक आसतात ते राखुया, वाटो राखुया, तुकडा बंदी करुया, इल्ले पीसीस करून कोणाक विकूंक दिवं नाका. असो एक मदीं कायदो आमी पळयलो की 500 मीटर जमीन जर तुजे कडेन आसा आनी घर बांदपाक जाय तुका परमिशन मेळटा. अनेक जाणांनी कितें केलें, व्हडले व्हडले जमनीचे तुकडे केले
आणि 500 मीटर जमीन काढली आणि कन्वर्जन घालून ती जमीन बांदपाक गेली. म्हणजे कायदो कसो डिफीट करप हे भितरलें आमकां ह्या कायद्या भितर भाई ते म्हणतात की हो पॅडी फिल्डा पुरतोच आसा, ताका कित्याक विरोध करता? कित्याक पॅडी फिल्डा पुरतोच कित्याक मर्यादीत केला, म्हाजो तो म्हणणं आसा. त्याच्या पुरतो कित्याक करता? ह्या एग्रीकल्चर कायद्यान शेत जमीन म्हणजे कितें डेफिनेशन दिल्लें आसा. ह्या लॉ कमिशनच्या रिपोर्टान एग्रीकल्चर म्हणजे कितें डेफिनेशन दिल्लें आसा. तें डेफिनेशन न वापरता तुम्ही फक्त पॅडी फिल्ड कितें मर्यादीत करतात. म्हणजे आमचे सगळे बाकीचे सगळे उदाहरण तुका दिलें हांवें की भात शेती शिवाय भाता शिवाय आमी नाचणे काडटात, हय आमी वेरदूर आमी म्हणटात, म्हणजे आमी भाजीपालो आमी पिकयतात, आमी आमच्यो संयुक्त जमनी आसतात, शुगर फॅक्टरी जाल्या उपरांत आमी कितलोसो शुगर कॅन आमी काडटात. ह्या जमनीचें कितें फाल्यां?